Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. 17 मार्चाक पर्रीकराची पुण्यतिथी. गोयचो आदलो मुख्यमंत्री रक्षामंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकराचे तिसरे पुण्यतिथीक ताचे मिरामारचे समाधीर गोयकार श्रद्धांजली दिवंक पावले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, पणजेचो आमदार बाबूश मुनसरात, ताचो पूत आणि बाकीचे आमदारूय दिसले. सदोदित मनोहर पर्रीकर हे गोंयच्या इतिहासात इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटा खातीर हे याद केले वयतले. आज परत एकदा हांव गोंय सरकारच्या वतीन, भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन, गोंयच्या लोकांच्या वतीन हांव तांकां श्रद्धांजली दिता, आर्गां ओंपता. 3 वर्सां जाले मनोहर भाई पर्रीकर आमच्यांतल्यान वचून, बट आयजूय बी आमकां मनोहर पर्रीकरांची याद ही तेंच्यांनी केल्ल्या कामाच्या निमित्तान ही गोंयच्या लोकांच्या मुखार सातत्यात उरतली. विशेष करून मांडवीच्या तिसऱ्या पुला खातीर तेंची याद ही कायमची लोकांच्या काळजात उरतली. came to pay homage to the departed soul, Mr. Manohar Parrikar. May his soul rest in peace. कोणाचोय कितेंय कितलोय वेल सेटल्ड आसलो कोणूय धंद्यान म्हण किंवा खंयच्याय हातून बिजनेस अदर एक्टिविटीज कितें केन्ना अडचण येता तेन्ना केदोय व्हडलो मनीस आसा ताका आपल्या बाबाक याद येता. थंय वचून कितें तरी विचारून आपूण ते अडचण पयस करतलो अशें मनांतल्यान ते आजूय म्हाकाय दिसता. कितेंय अडचण अशी येता अशें दिसलें की पयले याद ती येता की बाबा आशिल्लो जाल्यार हांव वचून विचारपाचो. एक्चुअली सॉल्व हांवूच करूं ती अडचण, पण एक खंय तरी एक आधार छत्र छाया म्हणटात तशी ती असता आणि ती एक खूप गरजेची असता. ते केन्नाच कोण रिप्लेस करू शकना. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट की श्री मनोहर पर्रीकर खातीर हांव आयज भारतीय जनता पक्षान आयज मंत्री जालो, म्हाजो एक प्रवास चालू जालो. आनी मेन म्हणजे कितें आहा की आयज गोंयांत भारतीय जनता पार्टी बांदून घेवपी श्री मनोहर पर्रीकर is one of the tallest leaders of the party. I cannot forget my experiences with him. I've learnt a lot from him, and Goa misses him. We miss him a lot. We miss his administrative capabilities, we miss his governance style, and we miss his vision for what he had for Goa. Today, if you see all the road infrastructure and you see that everything that is being built in Goa, it is because of him. बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष तानावडे आणि बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांनी पणजे बीजेपीच्या हेडक्वार्टर्सान भाईक आर्गां ओंपली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.